जुवांचे सुवार्तेंत जेजून आपल्या शिसां खातीर करचे मागणे जेजूच्या मिसावाचे जायते विशय शेवटाक पावुल्ले सुचयतात. जेजूच्या मागण्यांतच हें स्पश्ट जाता. तुवें म्हाका दिल्लें काम सोंपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली म्हणच्यात जेजूचे मिसांव शेवटाक पावुल्ल्याची निशाणी झळकता. सगळ्या मनशा कुळान बापान धाडलेल्या पुताक वळखुंच्या मुखांतर सासणीक जिवीत जोडूंक जाय म्हणून बापाची खुशी आसली. जेजूचे शिस ही गजाल स्पश्ट समजल्यात म्हणून आनी जेजू बापातावन आयिल्लो आनी बापान जेजूक धाडलेलो म्हणून शिस समजल्यात म्हणून जेजून आपल्या मागण्यांत बापा लागीं उच्चारचीं उतरां जेजूचे मिसांव शेवटाक पावुल्लें दांबून सांगतात. बापान आपणा अधीन केल्ल्यांक आपूण केदींच पयस करिचो ना, बगार तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें म्हणून जेजून म्हणलें जेजूच्या मागण्यांत शेवटाक पावलें. अशें एके रितीन बापा लागीं शिसां खातीर जेजूचे मागणे तांचे खातीर ताणें केल्ल्या मिसावाची एक वर्दी वय. आपल्या मिसावा मुखांतर जेजून बापाक महिमेवंत केलें. आमच्या बापा मागण्यांत सांगलां तशें बापाचें नांव महिमेवंत जावं म्हूण म्हणचें वर्ते मागणेंच सै. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुजे सवय म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर म्हणून जेजून मागताना जेजूचें पूर्व अस्तित्व आनी देवपण एकसारकी झळकतात. सुवार्तेंतली जेजूची ही उतरां जेजूची महिमाई परगट करतात.